नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिता कुंकळकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणच्याच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयली शिवरात्र। भाविकांनी सकाळच्यानूच देवळांनी केल्ली गर्दी। चांदेल उदका प्रकल्पाचे काम 3 म्हयन्यांत जातले पुराय, सांगता मांद्रेचो आमदार जी तारोलकर। मुरगांव पालिकेच्या कामगारांक दियात पगार। समाज वावुरपी शंकर पळजीची मागणी। कणकिरेच्या मुळाव्या शाळेत मनयलो बाजार दीस। विद्यार्थ्यांनी व्हडा संख्येन घेतिल्लो वांटो। धारगळे रस्त्या कुशीक साचल्यात कोयराच्यो राशी। कोयराक लागून रस्त्यावेल्यान यो वच करप्यांक जाता त्रास। आनी वास्कोन 4 दीस चलतलो कार्निवाल। 21 तारखेर फ्लोट परेडीचे केलां आयोजन। आता पळयात खबरो विस्तारांत। हिंदू धर्मा भितर महाशिवरात्री एक मुखेल परब। ही परब माघ म्हयन्यांतल्या चतुर्दशी दिसा येता। शेनवारा महाशिवरात्री उत्सवाक गोंयभर व्हडा उमेदीन सुरवात जाली। हजारांनी भक्तांनी ओम नमः शिवाय ह्या मंत्राचो जप करीत फादोडेच्या देवळांत अभिषेक करपाक सुरवात जाल्या। महाशिवरात्री निमतान हरवळ्या, शंकरवाडी, पेडणे, मोर्जे सारख्या हेर वाठारांनी मंगल आनी भक्तिमय ल्हार पातळ्ळा। सगळ्यात ऑफिशियल स्टाफ म्हणत किंवा म्युन्सिपालिटी म्हणत किंवा आमच्या देवस्थान कमिटीन सगळ्यांनी मिळून जे कार्य करून सगळी सोय केल्ली आसा। आणि आमची जी शिवरात्रीची सकाळपासून जे वाट चाललेली ती सुंदर चाललेली आहे। देवळाचे अंदू वर्षापेक्षा अंदू देवळाचे आम्ही पेंटिंग्स म्हणा जे इतक्याच वर्सां रखडलेले काम असले ते पेंटिंग करून सगळो आमचो जो मंडप आहा तो आमी हे केल्लो आसा। आणि तशेंच भाविकूय वर्सापेक्षा अंदू भरपूर वाडलेले आसा। नमो नमः विनायकाय वैभवविकृताय नमो नमः मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय महेशाय महादेवाय नमः। आज या महाशिवरात्री उत्सव या शंकरवाडी तालगांव या इथून महाशिवरात्री उत्सव चालू असा। खूप भाविक लोकांनी येऊन आपापले दर्शन घेतलेले असा। तशा प्रमाणे लोक येवपाचे असा आणि येऊन आपापल्याचे मनोरथा पूर्ण जावचो या निमित्तान ते प्रमाणे देवाचे अभिषेक करून सेवा दिता। त्यांना परमेश्वर तांकां अनुग्रह करता, तेजे मनोरथा पूर्ण करता म्हणून शास्त्र। त्याप्रमाणे महाशिवरात्री उत्सवा निमित्तान धार्मिक विधी चालू आसा। पंचामृत अभिषेक तिनूय यामाचो। सोमनाथ स्पोर्ट्स क्लब तो महाशिवरात्री मोठ्या धूमधडाक्यान करता। वाड्या वयलो प्रत्येक घरातलो प्रत्येक भुरगो ह्या प्रत्येक फूल जे 3 दिसाचे कार्यक्रम असतात ते 3 दिसाच्या कार्यक्रमात प्रत्येक स्वतःहून नोकरेक असलेलो लीव मारता, धंद्याक असलेलो आपल्या धंद्यात ॲडजस्टमेंट करून सहभागी जाता
आणि पहिल्या दिसा हांय जाता महाशिवरात्रेक लघुद्र जाता, नंतर दुसऱ्या दिसा महाप्रसाद असता, जो सत्यनारायण पूजा आणि महाप्रसाद. आणि आयज महाशिवरात्र आणि आयज हे महाशिवरात्र आयज मोडजे बरे उमेदीन मनयली वयता. आणि आयज पळयतात की सकाळ फुडें उजवाडाक 5 भावीक भरपूर दर्शनाक येतात. आणि आयज महाशिवरात्र म्हणजे आयज जे हे दिसा शिवाच्या म्हणजे लिंगाच्या रुपान शंकर प्रकट जाल्लो आणि हे दिसा शंकर पार्वतीचे विवाह जाल्ले अशें म्हणटात. तशेंच जेन्ना समुद्र मंथन जालें आणि विष जेन्ना येयले तेन्ना हे दिसा शंकरान ते विष घेतलेले आसा आणि हे दिसा खूब असो म्हत्व दिलो वयता. मांद्रे मतदारसंघात उदकाचो व्हड प्रस्न आसा. फाटल्या 2 वर्सां सावन लोक उदका खातीर वळवळे काडीत आसा, पूण आतां तांचे हे त्रास मातशे उणे जातले. फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर 15 MLD चांदेल उदका प्रकल्पाचें काम पुराय जातलें अशें आश्वासन मांद्रेचो आमदार जी तारोलकरान दिलें. शेनवारा चांदेल उदका प्रकल्पाक भेट दिवन कामाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. $15 MLD प्लांट तर जोरान काम चालू आहा. तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टरूय आतां आसले सायड इन्स्पेक्शनाक. जेन्ना तेंची फाटल्या दिसांनी इन्स्पेक्शन येयलें तेन्ना कांयच नसलें. आयज तेंच्यांनी कितलें फास्ट स्पिडीन काम चल्लां. तो 3 म्हयन्याचो तांकां टायम दिल्लो आहा. 3 म्हयन्यांनी जेन्ना हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो तेन्ना आमचो मेजर इशू म्हणजे दिसाक एटलीस्ट 5 ते 6 वरां उदीक आमकां मांद्रे मतदारसंघाच्या सगळ्या लोकांक घरान 5 ते 6 वरां उदीक मेळटलें. सो तेका लागून आमी फाटल्यान लागलेले जोरान, कित्याक ह्यो लाँग पेंडींग इशू गेले 2 वर्सां त्रास जायत आहा सगळ्यांक. आणि लोकांक प्रत्येक टायमाचेर आमकां फेस करपाकूय त्रास जाता, कित्याक आमी म्हणून कित्याक सो आमी दीस रात ह्या कामाक फाटल्यान लागलेले आहा. सो 15 MLD प्लांट 3 म्हयन्यांनी हो कंप्लीट जातलो. एप्रील तो मे एंड मेरेन तरी सक्सेसफुली कंप्लीट जावंक जाय. ऑनरेबल PWD मिनिस्टरान एश्युरन्स केला की बेगिनात बेगीन ते सायड इन्स्पेक्शनाकूय येतले. हे 10 ते 15 दिसां भितर ते हांगा पावतले. हांगा इन्स्पेक्शन करून हेचेरूय ते सोल्युशन सांगतले. तर प्लस आमचो 30 MLD प्लांट जो तुवें आमी हे केला, वर्क ऑर्डरूय इशू केल्ली आहा हेका कॉन्ट्रॅक्टराक. तो हे फावंडेशन स्टोन घालतले आणि तो 30 MLD प्लांटूय सुरवात जातलो. तो केले तो 30 MLD प्लांट येयल्या उपरांत आमकां 24 वरां उदीक आसतलें. सो आमचो प्रयत्न पुरो आहा जो उदका खातीर जो मतदारसंघान आमच्या त्रास आसा उदका खातीर सॉल्व करपाचो. आयज हो 25 MLD प्लांट 25 MLDचो पंप जाल्या उपरांत थोडोसो रिलॅक्सेशन मेळटलो. आपल्या दर एका व्हिडिओतल्यान सरकाराक जायते फावट प्रस्न विचारपी समाज वावुरपी शंकर पोळजीचो नवो व्हिडिओ मुखार आयला. आयच्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान मुरगांव नगरपालिकेच्या कामगारांच्या पगाराचेर सरकाराक तांणी वेगवेगळे प्रस्न केल्यात. पगार वेळार जायना जाल्यार पालिकेचे कामगार कोयर काडपाचे बंद करतले. हाका जबाबदार कोण आसतलो? पालिकेचे कामगार आख्खो दीस वतान काम करतात जाल्यार तांकां वेळार पगार कित्याक जायना असो प्रस्न ह्या वेळार शंकर पोळजीन केला. पालिकेन बेगोबेग कामगारांच्या पगाराच्या प्रस्नांचो सुटावो करचो अशी मागणी शंकर पोळजीन केल्या. आता मुर्मुगांव म्युन्सिपाल्टीचे वर्करांची सॅलरी खंय तेंची जावंक ना खंय अजून. आता तांकां पयलीं जेन्ना सॅलरी जावंक नासली न्हू तेन्ना तेंच्यांनी स्ट्रायक केल्लो आनी सगळे कडेन जो कचरो आहा न्हू तो उखलपाचो बंद केल्लो तेंच्यांनी. आयज परत जर ती परिस्थिती येतली जाल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता आनी ती दुर्गंधी कोण सोंसतलो? अरे म्हाका एक सांग, आमची वास्कोची मुर्मुगांव म्युन्सिपाल्टी आहा न्हू ती A क्लास म्युन्सिपाल्टी. आणि म्हाका एक सांग, वास्कोची म्युन्सिपाल्टी जर सर्वायव जावंक शकना आनी टॅक्स कलेक्शन जायना, बाकीच्या म्युन्सिपाल्टीने कितें करपाचें? मडगांवच्या म्युन्सिपाल्टीन कितें करपाचें? केपेंच्या म्युन्सिपाल्टीन कितें करपाचें? कितें सांकळे म्युन्सिपाल्टीन कितें करपाचें? रेवन्यू म्हाका एक सांग, आमकां हांगासर इतलो बिझनस आसून जर रेवन्यू जनरेट जायना जाल्यार बाकीच्या म्युन्सिपाल्टीनी कितें करपाचें? तांकां टायम टू टायम जाता. आयज परिस्थिती आमच्या वास्को म्युन्सिपाल्टीची अशी आहा की खुबसो टॅक्स कलेक्ट करूंक ना हेंच्यांनी. आनी कोणा कडल्यान? व्हडले व्हडले कॉर्पोरेट्स. आतां MPA आहा हांगासर कितें कितलोसो तेंचो टॅक्स जाता आसतलो. तेच्या उपरांत आमोनिया टँक आहा, मागीर JSW आहा, अदानी आहा, गणेश बेन्झोप्लास्ट आहा, हे बरे बरे व्हडले व्हडले जे कंपनीज आहा हेंचे कडल्यान टॅक्स येना म्हणून आयज म्युन्सिपाल्टी भिकेक पावल्या. हांव मागता म्युन्सिपाल्टी कडेन असली हलगर्जीपणां करूं नाका, जेणे करून मरे खंयचोय मरे वर्कर फ्रस्ट्रेट जावन जीव दितलो. तुमी मरे अंडरस्टँड जावंक शकना, पूण जो आपलो संवसार जेका 3 भुरगीं 4 भुरगीं आहा तो कितें करतलो रे? म्हाका सांग, कसो संवसार चलयतलो आपलो? सो हांव जे कन्सर्न ऑफिसर आहा तेंचे कडेन मागता की तेंचे पेमेंटाक केन्ना तांकां डिले करूं नाका म्हणून.
कणकिरे सत्तरी सरकारी मुळाव्या शाळेत बाजार दीस मनयलो. विद्यार्थ्यांक भाज्यांची वळख जावची, विकत घेतल्या उपरांत उमेद मेळची ह्या मुखेल हेतान हो बाजार दीस आयोजीत केल्लो. विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळे जिन्नस, फळां, भाज्यो विक्रेती खातीर हाडिल्ल्यो. ह्या बाजार दिसाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार गुळेली ग्रामपंचायतीचे सरपंच, थळावो पंच नितेश गावडे तशेंच शिक्षक हाजीर आशिल्ले. धारगळे 2 खांब वाठारांत व्हडा प्रमाणात कोयराच्यो राशी सांचून रावल्यात. दिसान दीस ह्या वाठारांतल्यो कोयराच्यो राशी वाडत आसात. ह्या कोयराक लागून थळाव्या लोकांक तशेंच यो वच करप्यांक खूब त्रास सोंसचो पडटा. थळावे पंचायतीन ह्या घडणुकेचेर पुराय दुर्लक्ष केलां. देखून बेगोबेग कोयराचो विलो लावपाची मागणी थळाव्या लोकांनी सरकारा कडेन केल्या. वास्को शारांत शेनवार सावन कार्निवाल महोत्सवाक सुरवात जाली. हे कार्निवाल 4 दीस चालू उरतले अशें कार्निवाल समितीचो अध्यक्ष आनी मुरगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीज हांणी सांगलें. जाल्यार सोमारा कार्निवालाची फ्लोट परेड जातली. देखून सगळ्यांनी ह्या महोत्सवाक हाजीर रावपाचें आवाहन नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीज हांणी केलां. जी व्हेकल आम्ही फ्लॅग ऑफ केली. ही व्हेकल सगळ्यांक जागृत करतली. सगळ्यांक जागृत करतली की कार्नावालाचं आयसून स्टार्ट 4 दिसांचो आमचो फंक्शन आसतलें. 4 दिसा प्रोग्राम म्युनिसिपालिटी फुडल्यान आसतलो स्टेजीर आनी 1 दिसा 20 तारखेर फ्लोट आसतलो. तो आमचो स्वतंत्र पार्ट ते जातलो. आनी हांव सगळ्या लोकांक सांगूंक सोदता की तुमी येयचे आनी आमचो स्टेजी कडेन येवन आमचो प्रोग्राम चोयचो. आनी हे 4 दिसान सगळ्यांनी बरे भाशेन मजेन खावन पिवन बरी भाशेन कार्नावाल सेलिब्रेट करचो. आनी मागीर लँच जातलें. मागीर 4 दिसान बरें खावन पिवन मजा करची. केसांनी मजा करची. इतलें म्हणजे आनी गोवा ग्रीन अँड क्लीन दवरची. खाया पियात करात मजा असो संदेश दीत किंग मोमोची राजवट म्हळ्यारूच कार्निवाल आयज पणजे शारा सावन सुरू जालें. ह्या वेळार किंग मोमोन आपल्या संदेशांतल्यान कोरोना वॉरियर्साच्या कामाची तुस्त केली. तशेंच जण एका नागरिकान जबाबदारीन वागचें असो संदेश दिलो. कार्निवाल महोत्सव पळोवपाक विदेशी तशेंच देशी नागरिकांनी आनी गोंयकारांनी व्हडा प्रमाणात गर्दी केल्ली. ह्या वेळार गोंयच्या संस्कृतायेचें आनी दायजाचें दर्शन घडोवपी फ्लोट्स कार्निवाल परेडीत पळोवपाक मेळ्ळे. हे शिवाय नाच तशेंच गणबेस सर्तींतल्या वांटेकारांनी ह्या मिरवणुकेत आनिकूय रंग हाडलो. सैमाचें जतन, गोंयची राहणीमान, गोंयची संस्कृताय, गोंयची दायजां हे विशीं परेडीत वांटेकार जाल्ल्या फ्लोट्सांनी लोकांची मनरिजवण केली.
I, King Momo, hereby declare the carnival festivities open and shall reign supreme during these 4 days of carnival. I invite you, one and all, to witness the annual grand event of Carnival 2023. I give my subjects full liberty to forget all the troubles of life, relax, be happy, make merry, and enjoy for life is worth living. Woo! And make merry, drink responsibly. King Momo proclaims that the young and the old shall enjoy rent-free, but please be responsible and sensible. Carnival tradition demands all my people swing and sway to the rhythm, beats of the music, have fun, rock, roll, but surely within control. I, King Momo, and all our frontline workers, our COVID warriors, our health workers, our administration, volunteers, and all other silent workers for working tirelessly and putting their life at risk during the COVID pandemic and making Goa a safer place for us today. कानोळेचो नेरुल पूल ते काकुला हाऊस या बांदा संदर्भात कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरमान आक्षेप घेतिल्लो. या बांदाकुडली पुराय जैवविविधताय नष्ट जाल्या. 2 फावट आक्षेप घेवन लेगीत आयज मेरेन हाचेर कोणेच लक्ष घालूना. भौशीक बांदकाम खात्यान आता काम परत सुरू केला. एनजीटीच्या आदेशाप्रमाण हो बांद 3.5 मीटर बांदपाचो आशिल्लो, पूण कॉन्क्रीटाच्या बांद बांदपाक घेतिल्ल्यान पुराय जैवविविधताय नष्ट जायत चल्ल्या. भौशीक बांदकाम खात्यान मुख्य सचिवान हाचेर जोड पळोवणी घेऊन कारवाय करची, तशेंच केंद्र सरकारान लक्ष दिवचे अशी मागणी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरमान केल्या. आमचो डिमांड ह्या हेचेर की 3 मीटर तेंच्यांनी दाखयला पळय, तो 3 मीटर काडून ताका रिटेनिंग वॉल, तो एनफोर्समेंट कितें रिएनफोर्समेंट कितें करपाची, सायडीचो बांद म्हणटा, सायडीची जागा गडा, इतलेंच काम करपाचें. तितून आमकां वॉकवे नाका, 3 मीटर रस्तो नाका, फकत सायडीची तेजी धडा आसा पळय ती एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ CRZ एनवायरमेंट एंड क्लायमेट चेंज जेंचे कितें स्पेसिफिकेशन आहा त्या प्रमाणे तेंच्यांनी हें काम करून हो कंप्लीट करपाचो. आख्खी पोय मोर देन 60 to 70% ती पोय आसली ती पुरयली तेंच्यांनी. तर तो सांगता थंयसर कांय जालेना, आपणाक कांय दिसना म्हणटा तो थंयसर डिस्ट्रॉय कितें जालें. वो सरपंचाच्या घराच्या सायडीक आख्खो कोस्टल एरिया डिस्ट्रॉय जाला ती ताका दिसना. तो थंय कितें पळयतलो? जर तर तेच्या शेजाऱ्याक कितें जाता ती ताका दिसना, तो दुसरे कडेन कितें लक्ष दितलो? असले सरपंच त्या गदेलेर बसपाचो कांयच अधिकार ना. ह्या सरपंचाक जर ताका गांवचें बरें दिसना, जे एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन जाता तेच्या घरा सायडीक जाता तें ताका दिसना जाल्यार तेणी गदेलीच्या वयलो सकयल देंवपाचो. कित्याक तो इज नॉट इन द इंट्रस्ट ऑफ द विलेज. आमी मागता स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन, अदीक करून आमी चीफ सेक्रेटरीकूय रिप्रेझेंटेशन केलां की ताणी हेचेर लक्ष घालून हितून आमकां कितें तरी मॅलिफायड इंट्रस्ट दिसता. हे जो प्रोजेक्ट पळय केला तितून मॅलिफायड इंट्रस्ट दिसता कोणाचो तरी, तितून आमी हेचेर इन्क्वायरी मागता चीफ सेक्रेटरी कडेन. आमी इन्क्वायरी मागता WRDचे जे इंजिनियरींग हो प्लॅन केला, खंयच्या आधाराचेर प्लॅन केला आनी खंयच्या बेसिसाचेर प्लॅन केला हेची इन्क्वायरी जावची म्हणून आमी मागता. कित्याक हो लोकांचो पयसो एनवायरमेंट वेस्ट करून लोकांचो पयसो बेश्टो इबाड करपाचो ना. शेनवारा दक्षिण आफ्रिकेंतल्यान एकूण 12 चिता भारतांत हाडल्यात. हे 12 चिता भारतीय वायुसेनेच्या C-17 ग्लोब मास्टर कार्गो विमानांतल्यान प्रवास करून मध्य प्रदेशाच्या ग्वालियर विमानतळाचेर पावले. त्या उपरांत तांकां कुनो नॅशनल पार्कांत व्हरून सोडले. ह्या 12 चितांमदीं 7 नर आनी 5 मादींचो आस्पाव आसा. कुनो नॅशनल पार्कांत ह्या चितांचो आस्पाव केल्ल्या कारणान आता भारतांत चितांचो आंकडो वाडला. फाटल्या वर्सा प्रधानमंत्र्याच्या फुडारपणा खाला सप्टेंबरांत नामिबियांतल्यान 8 चिता भारतांत हाडिल्ले.
गोंयांत वेलनेस सेंटर हाडपा खातीर सरकार रामदेव बाबाक सहकार्य करतलो अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिलें. शेनवारा मिरामार दर्यादेगेर योग गुरू रामदेव बाबा हाणें आयोजीत केल्ल्या फुकट योग शिबिराच्या उक्तावण सुवाळे उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयलो. गोंयच्या लोकांक वखदां पासून पयस दवरून योगाच्या माध्यमांतल्यान रोग आनी नशा मुक्त करपा खातीर 3 दिसांचें फुकट योग शिबीर आयोजीत केलां. फुडले 3 दीस योग शिबिराक साबार गोंयांतल्या लोकांनी व्हडा संख्येन वांटेकार जावचें अशें आवाहनूय मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार केलां. पतंजली योग समिती हांच्यांनी आज 3 दिसाचें योग शिबीर आमच्या मिरामारच्या बिचाचेर आयोजन केलां. सगळ्यात पयली हांव पतंजली योग समिती गोवा हांचे खूब स्वागत करता, तांचे खूब अभिनंदन करता आनी स्वामी बाबा रामदेवजी हांचे गोंयांत हांव स्वागत करता. फुडले 3 दीस गोंयच्या मिरामार बिचाचेर म्हणजे योग करपा खातीर 5 पासून 7:30 पर्यंत लोक हजाराच्या संख्येने उपस्थित रावतले. आज महाशिवरात्री पयले दिसा सुद्दां हजाराच्या संख्येने लोक ह्या शिबिराची सुरवात केली आणि खास करून ताका जोडून ब्रह्मेशानंद स्वामीजी त्यांचे भक्तगण हांगासर आज शिवजयंती सेलिब्रेट करपा खातीर आमी म्हणटा की 12 लिंगां 12 ज्योतिर्लिंगां आनी शिवमुर्ती ती सँडांतल्यान केल्या. त्या खातीर तांचेंय खूब अभिनंदन करता. स्वता स्वामी ब्रह्मेशानंदी हांगा हजर आसात आनी त्या निमित्तान लोकांक शिवरात्रीचें शिवदर्शन हांगासर घेवपाचो योग हांगासर निश्चित रित्या आयलो. आज शिवखेर संगीत म्युझिक शिवमय कैलास खेर हांचे संगीत रजनी कार्यक्रम शिवाचेर म्हणजे शिवस्तुती हाजेर मिरामार बिचाचेर पयल्याच फावटी जाता. ताकाय बी हजाराच्या संख्येने लोक उपस्थित रावतले. अशें पुराय योगमय शिवमय वातावरण गोंयांत जाल्लें आसा. निश्चित रित्या की तेंच्यांनी म्हटलां की योग आनी वेलनेस गोंयांत वाडचें, ताच्या खातीर गोंयतलो ट्युरिजम आनीकूय वाडटलो. त्या खातीर तेंचोय सहकार्य आसतलो. सरकार तांच्या कडल्यान सहयोग घेवपाक सहकार्य घेवपा खातीर सातत्यान तांकां मदत करपा खातीर हें सगळें करपा खातीर आमची तयारी आसा. निश्चित रित्या आमी म्हणटा की हॅपिनेस इंडेक्स गोंयचो वाडटलो आसत जाल्यार योगमय गोवा जावपाची गरज आसा. हांगा येवपी ट्युरिस्ट हांकां सुद्दां योग शिकोवपा खातीर बाबा रामदेवजी हांच्यांनी इनिशिएटिव्स घेतल्या. त्या खातीर पुराय तांच्या ह्या कार्यक्रमाचें हांव परत एकदां म्हणजे खूब अभिनंदन करता. एक रशियन जोडपे भारतीय पद्दतीन महाशिवरात्रे दिसा लग्न जालें. हो लग्न सुवाळो पालये वाठारांतल्या भुमिका वेताळाच्या देवळांत जालो. ह्या लग्नाक पालयेच्या थळाव्या लोकांनी व्हडा प्रमाणांत हाजेरी लायली. आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर तशेंच खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच फेसबूक पेजीकूय फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.